लुकाचे सुवार्तेंत फारिजेव आणि तांच्या पंगडाच्या शास्त्रींचो एक अवगुण स्पष्ट जाता. तो अवगुणूंचो गुणगुणचो. आज ते सुंकांगारां आणि पातक्यां सांगता तुम्ही खातात पियेतात कित्याक म्हणून गुणगुणोवन जेजूक सवाल करतात. लुकाचे सुवार्तेच्या 15व्या अध्यायांत हो मनीस पातक्यांक घेता आणि तांच्या सांगता जेवंकी जेवता म्हण ते गुणगुणतात. हेच खातीर जेजून चुकून गेल्ल्या बोकऱ्याची, भायर पडल्या नाण्याची आणि वेचीक पुताची वापार सांगली. 19व्या अध्यायांत जेजू जाक्के वाकर गेल्ल्या तवळ लोकांनी तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून गुणगुणलेले आम्ही ऐकला. इंग्लिशांत गुणगुणच्याक मर्मरिंग म्हणतात. जेजून विशेष करून पातक्यां संगी चल्लेली रीत वा तांकां लागीं केल्ली गजाल फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी गुणगुणोवंक कारण जाता. जेजूची चाल तांकां नापसंद जाली म्हणून हातून स्पश्ट जाता. एकल्यान आनी एकल्याक पातकी म्हणून उक्त्यान ओलावंक जाय तर ओलायतलो आपूण नितीवंत पातक नासलोलो वा भाग्यवंत म्हूण चिंता म्हणलेंय स्पश्ट जालें मू. फारिजेवांनी आपणाकच भाग्यवंत म्हूण लेखलें तें व्हड न्हय. तांणी सुंकांगारांक पातकी म्हूण लेखलें तें सोडया. पूण जेजून तांकां लागीं करची गजाल, तांकां जेजूच्या स्थानमानाचेर कळंक हाडची गजाल जाली. सुवार्तेंत जेजून उच्चारलेली भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातकी जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय ह्या उतरांनी सर्वय रितीच्या गुणगुण्यांक जोगती जाप मेळ्ळी. फारिजेवांच्या गुणगुण्यांचें कारण जेजूच्या मिसावाचें कारण जालें. ह्या मुखांतर फारिजेवांच्या गुणगुण्यांनी सुवार्तेची चावी आटापल्या गाय. बिलकुल कोणाक लागीं केल्ल्या खातीर फारिजेवांनी जेजू थंय शीण उसारलो वा ते गुणगुणले गी तांचेच खातीर आपूण आयला म्हणून जेजून दमून सांगलें. लुकाचे सुवार्तेंत पातकी सुंकागार ते पातकीच उरले नांत जिनी बदलपाचो संदेश तांणी तांचो करून घेतलो. देखून जेजून तांकां आपणाची करून घेतली. तो तांची बाचावी वा सोडवणदार जालो. हांगासर भौशा आमी कोणाची पार्त घेवची गरज ना. सुंका काटें सोडून, पातकेपण सोडून, जिणी बदलून सोम्या संगी जेवणाक बसची आनी ताच्या फाटल्यान वेची गरज आसा. वय ताच्या फाटल्यान वेची गरजेवून जावन वैजाक सोदून.